मुवमेंट अगेन्स्ट पीडीए जो जालो तो एक स्पेसिफिक डिमांडान आशिल्लो की आमकां वर्टिकल डेव्हलपमेंट नाका, आमकां हॅपझार्ड डेव्हलपमेंट नाका आणि तो सालसेती पुरतो नाशिल्लो। आज जो मंत्री उलयता विजय सरदेसाय की सालसेतीचो आपण डेव्हलपमेंट फ्रीज करता, वो डेव्हलपमेंट सालसेती पुरतो नाशिल्लो, वो विषय आशिल्लो आख्या गोंयच्या खातीर। आख्या गोंयचे जो मॅप आसा त्या मॅपार ग्रीन जंय जंय आसा थंय जर ऑरेंज नाल्यार रेड मारपाचो प्रयत्न चल्ला ताजेर आशिल्लो। विजय सरदेसाय म्हणटा ती आता कळून आयला की हो सामको भाजपाचोच बी टीम आणि मुद्दम ताणे सालसेट टार्गेट केला। एंटी मायनॉरिटी ही मेंटॅलिटी घेऊन तो मुखार होता, जी भाजपाची मुख्य थिंकिंग आसा, मुखेल तांचे जो मार्ग आसा भाजपाचो एंटी मायनॉरिटी हो तो मार्ग मुखार घेऊन होता अशें ह्या ताजे मिशन सालसेट जे तो डेव्हलपमेंट फ्रीज करपाक सोदता ताजेर वयल्यान कळून येता। म्हाका विजय सरदेसायक सांगपा जाय की पुरो तूं उलयलें तितले तुजी इंटेन्शन्स गोंयकारांक कळ्यात, तूं कितें करपाक सोदता आनी सद्याक तूं खंय घुसपला तो। गोंयच्यो हेरिटेज सुवाती देखरेखीक आउटसोर्स करपाचे केंद्राचे स्किमीची विजयाक कल्पनाच नाशिल्ली म्हूण गोवा फॉरवर्ड म्हणटा। खात्यान फायल फुडें धाडल्या हाचो अर्थ मंत्र्याक खबर आसा अशें जायना म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो प्रवक्तो ट्रॉजन डिमेलो मिडिया कडेन उलयलो। He has failed to show that whatever the director of archives had written to the chief minister was never placed before him, neither marked before him, neither got his approval. The minister is not supposed to be knowing what all his officers below him in the department are writing. He is not supposed to know unless it is marked to him, unless it is brought to his knowledge. All correspondence, he is not aware. So where is the lie? आणि वो प्रश्न जी उपस्थित केलो तो गिरीशान करूंक ना। वो प्रश्न जेन्ना पेपरांचेर येयलो तेन्ना आमच्या मंत्र्यान आनी अध्यक्षान ताबडतोब स्टेटमेंट केलो की हें चल्लां पळय तें बरोबर न्हू आनी ताबडतोब तेणें मीटिंग आपयली ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। खंयचो त्या डॉक्युमेंट्सा प्रमाणे सांगता की दॅट दोज मॉन्युमेंट्स आर गोइंग टू बी हँडीड ओवर टू द प्रायवेट खंय सांगता। Yesterday's meeting was attended full strength by the church authorities, right from the secretary to bishop, Valerian Vaz, who is in charge of all properties, the rector of Bon Jesus, Father Patricio, Father Agnel, Anthony, the parish priest, all were there and all have said the scheme is good. But how does Vijay tell a lie? In fact, it is Girish who is telling the lie. After having documents in your hand, you are opposing the handing over of monuments. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आणि सुभाष कुटवळकर।